5 वर्षाच्या सांसलेशीर अत्याचार करून तिची हत्या जाल्ल्यान पुराय वास्को वाठारांत दुख्खाची हार पातळ्ळा। गोंयांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था सामकीच इबाडल्या। गोंयांत वेगवेगळे बांदकाम आनी हेर कामां खातीर भायले कामगार हाडटात, मात तांच्या फामिलीच्या सुरक्षेची कसलीच जबाबदारी सरकार घेना वा तांकां कसलीच गरजेची साधन सुविधा दिना म्हणून बायलांचो एकवट ह्या संस्थेची अध्यक्षा औदा विएगस म्हणटा। म्हजें गोंय म्हाका म्हजें गोंयशें दिसच ना। विदावट अ सावंड चलतालें बरें, पूण हालींच्या तेंपार पळय चलता हांगा तें बियॉन्ड कंट्रोल। आख्खे गोंयांत म्हाका दिसता आख्खे गोंयांत शॉक आयला असली घटना घडटा म्हणून। चड करून 5 वर्सांचो कोडो तो अजून फूल जावना, ताचेर असले अत्याचार करप जे जानवर सुद्दां करचे ना, मनीसपण ना, तसले अत्याचार करून ताका मारून उडयला एविडन्स लिपोवपाक। हे भुरगे इनोसेंट, ताचे बापूय हांगा कामां आयलो, वॉचमॅन म्हणून काम करतालो, बापाय फाटल्यान ते भोंवप। रातचे सुद्दां तो कामां वता तेन्ना नायट वॉचमॅन तो ते वचप। पयली राती तांकां टीन शेड्स करून दवरतात, लेबर पळय हाडटा ते लेबर कॉन्ट्रॅक्टर त्या भायर बिल्डर हेंचे रक्ताचेर पयशे करतात। हेंकां बेसीक एम्युनिटीज ना, बेसीक कितें तरी ना, न प्रायवसी ना कितेंय ना। हेंकां हाडून दवरतात टीन शेडान, जातून तुका गरमी आनी हे गरमेंत ती लासपाची थंय झडपाची, तातूंत दार ना, बायलांक सेक्युरिटी ना, थंय दादले आसतात बायलोय आसतात। एक रुमांतल्यान दुसऱ्या रुमांत वचपाक कांय न्ही, तो रुमूच न्ही, टीन शेड तें। तर ते रातीक ते भुरग्यान बापाय बरोबर गेले आनी गेले म्हणटरीच ते 12 सुमार न्हिदता अशें दिसलें बापय। तर ताणें बापायन भुरग्याक सांगलें चल मम्मा कडेन वचून न्हीद म्हणून। ओगी न्हीद। 2:30 सुमार ताका कितें तरी जालें दिसता आनी तो आयलो पळोवपाक चली पावल्या काय म्हूण आपली घरा रुमांत। आयल्यार चली ना म्हणटकीर आवय आनी बापूय दोगांय सोदपाक लागले। सोदल्यार लायट्स ना, म्हणजे लायट्स दिनात तांकां। लायट ते हेचे कितें म्हणटा मोबायलाचे बॅटरीचे ते सोदतात। बेसमेंटांत चली नाकांतल्यान हे येता तशी पडिल्ली आशिल्ली। हॉस्पिटलांत व्हेलें ताका, थंय डिक्लेर्ड ब्रॉड डेड। मागीर आवयन ते पयलींचो इन्सिडंटूय सांगलो, आपल्याक कितें केल्लें तें पयली राती पिल्ले दादल्यांनी। आनी मागीर तांकां तुबोवन ताका चॅक केल्यार, भुरग्याक चॅक केल्यार ताचेर बलात्कार करूनच स्मॉदरींग करून गळो दाबून काय नाक दाबून मारला। म्हाका इतलें दूख जालें हे गोश्टीची, कारण गोंयांत फ्रॉम बॅड टू वर्स वतात।